मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळयाच्या हेडलाइन्स। कांदोळी वाठारात घडली घडणूक। दुचाकी चालकाचो तोल गेल्ल्यान आयलो ट्रकाच्या टायरा पोनात। बरे म्हण बरे, जाली ना कसलीच जीवितहानी। गोय तशेंच संवसारभर फामाद आशिल्ल्या बांबोळेच्या खुरिसाचे फेस्त आयतारा मनयले व्हडा उमेदीन। हजारांनी भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन खुर्साचे घेतले बेसाव। आयएमडीन 21 मे मेरेन वाडयल्या येल्लो अलर्ट। 25 मे मेरेन हलको पावस पडपाची शक्यताय। नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्यान दिल्या शिटकावणी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दुचाकी चालकाचो तोल गेल्ल्यान एक मनीस ट्रकाच्या टायरा पोनाक आयलो। बरे म्हण बरे, तो वाटावलो। कांदोळे वाठारात ही घडणूक घडली। प्रत्यक्ष पळोवपी लोक हो अपघात पळोवन अजापीत जाले। या घडणुकेची सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल जाला, पळयात। राज्यात अपघातांचे सत्र थांबपाचे नाव घेना। जायते कडेन अपघात जायत आसात। साबार अपघातांनी सामान्य लोकांनी आपलो जीव वगडायलो। वेगान गाडयो धांवडावप, रस्त्याची जाल्ली चाळण, नेम न पाळप ही काय कारणां अपघातांक जापसालदार जावन रावला। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। परदेशातल्या नागरिकांच्या प्रश्नाचेर उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागून केंद्र सरकार न्यायालयाचो अवमान टाळपाक शकता आणि तो कसो जारी जालो हाची परिस्थिती स्पष्ट करपाक शकता, अशें हळडणचो काँग्रेस आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारिस फरेरान माहिती दिला। राज्य खात्यान 30 एप्रिलाक कोरिगेंडम जारी केले। तातून 4 एप्रिलाचे आदले अधिकृत निवेदन अवैध थारयला आणि ओसीआय दर्जो मेळोवपा खातीर रद्द केल्ल्या प्रमाणपत्राचो आता वैध दस्तावेज म्हणून वापर करपाक मेळचो ना अशें फरेरान हाचे पयलीं सांगिल्ले। ह्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयान सुनावणी चालू आसा। याचिकेची प्रत मंत्रालयाक दिल्या अशें गोंयांतले भारताचे उप सॉलिसिटर जनरल सुचयतात वय फरेरान प्रश्न केला। ओसीआय प्रकरणात अवमान ना अशें भारताच्या उप सॉलिसिटर जनरलान केल्ल्या विधानाचेर प्रतिक्रिया दितना फरेरान म्हटले, गोंयान आशिल्ले भारताचे उप सॉलिसिटर जनरल याचिकेची प्रत मंत्रालयाक दिल्या आणि मंत्रालयाची पुराय सुचोवणी दिनासतना तांणी उच्च न्यायालयान निवेदन केलां अशें सुचयलां वय। हे प्रकरण न्यायालयांत आसा हे जाणून मंत्रालयान 4 एप्रिलाचे ओएम दिवपाचो आदेश दिला। जाल्यार उच्च न्यायालयान 6 मेक ह्या प्रकरणात निर्णय घेवचे पयलीं 30 एप्रिलाचो कोरिगेंडम उप सॉलिसिटर जनरलाक अद्ययावत करप हे मंत्रालयाचे कर्तव्य आशिल्ले। कोरिगेंडम नोंद करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करप हो स्पष्ट अवमान आसा। हे याचिकेविशीं मंत्रालयाक माहिती दिली ना जाल्यार प्रश्न पडटलो। उप सॉलिसिटर जनरलाक कोणे कळयले आणि कोणाचे सुचोवणे वयल्यान उप सॉलिसिटर जनरलान निवेदन दिवन उच्च न्यायालयान ओएम सादर केलो। Is the Deputy Solicitor General of India in Goa suggesting that the copy of the petition was served on the ministry and that he made the statement in the High Court without complete instructions from the ministry? If the ministry had given instructions of 4th April 2024 OM, knowing that the matter was sub judice, it was the bounden duty of the ministry to update the Deputy Solicitor General of the corrigendum dated 30th April 2024 and before the matter came to be decided by the High Court on 6th May 2024. Failure to do so and mislead the Honourable High Court without placing the corrigendum on record is clear contempt. If the ministry was not informed nor intimated of the petition, then the question would be
who briefed the Deputy Solicitor General and on whose instructions the Deputy Solicitor General made the statement and produced the OM in the High Court. One option which they have is to go back to the High Court, tender unconditional apology and set out the circumstances how this corrigendum came to be issued and why it was not brought to the notice of the High Court and the Deputy Solicitor General, and the person responsible should own up for it. They would also need to tell the court if they were aware of the pendency of the proceedings in the High Court. The second option would be to grant the OCI registration to those who moved the High Court, but this would clearly be a move which is an attempt to fool the High Court. What was done was, paragraph 3 of that OM was highlighted in green color. I repeat the words, great news for the people of Goa. MEA has issued a clarification that revocation certificate will also be a valid document in lieu of surrender certificate for obtaining OCI card. Now the corrigendum of 30th April 2024 deletes this green highlighted para 3 and replaces with text saying that the matter is under consideration. Does it need a person with post graduation to understand what has happened? Is it not a complete U-turn? The OM of 4th April was announced on 21st April, as I just read to you, that is before our elections. There is no post nor tweet by CM nor by BJP on this corrigendum. Is this not clearly a cheating of the people? When the corrigendum is not uploaded nor tweeted by the CM nor by the BJP, is this not a suppression or hiding of facts and of this corrigendum? Did the CM or the BJP, in the similar manner as they did on 21st May, thank PM Modi ji, Shri Amit Shah ji, Dr. Jai Shankar ji and Srimati Meenakshi Lekhi ji, all were they thanked for this corrigendum? I think you can read what comes out from this. It doesn't require more to be stated. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 60 टप्प्याचे वेंचणुकेचो 5वो टप्पो सोमारा जावपाचो आशिल्ल्यान 2024 वर्साची लोकसभा वेंचणूक निमण्या पावंड्यार पावपाक लागल्या. 6 राज्यांनी आणि 2 संघ राज्यांतल्या वट्ट 49 मतदारसंघांनी आपल्यो मतपेटी आणि ईव्हीएम उगडतले. या टप्प्यात जायत्या उच्च दर्जाच्या उमेदवारांचे नशीब मुद्रित जातले. फेज 5 च्या काय मुखेल उमेदवारांचेर मारुया एक नदर. फेज 5 चो एक उल्लेखनीय उमेदवार म्हळ्यार भारतीय नॅशनल काँग्रेसीचो राहुल गांधी, जो उत्तर प्रदेशातल्या रायबरेली हांगच्यान लढो दिता. काँग्रेस पक्षाच्या आदले अध्यक्षांनी 2024 वर्सा खातीर तांचे प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार आशिल्ले राहुलान 2004 वर्सा अमेठीत राजकीय कारकिर्दीची सुरवात केली आणि सुमार 1 लाख मतांच्या अंतरान जैत मेळयले. 2009 आणि 2014 वर्सा ताणे आपली सुवात तिगोवन दवरली, पूण 2019 वर्सा भाजपाचे स्मृती इराणी कडेन हारले. पण त्या वर्सा केरळातल्या वायनाडातल्यानय ताणे जैत मेळयले. 2024 वर्सा राहुल वायनाड आणि रायबरेली ह्या दोन्ही सुवातांनी लढो घेता. ही सुवात हाच्या आदी ताची आवय सोनिया गांधी हिचे कडेन आशिल्ली आणि तिणे 2024 वर्साचे वेंचणुकेंतल्यान भायर सरले. उत्तर प्रदेशातल्या अमेठीतल्यान भाजपाची उमेदवार स्मृती इराणी विशीं उलयतना या टप्प्यातले ते आनीक एक उच्च दर्जाचे नाव. इराणी 2003 वर्सा राजकीय कारकिर्दीची सुरवात केली आणि 2004 वर्सा दिल्लीच्या चांदनी चौकातल्यान लढो दिलो आणि तातूंत यश मेळ्ळेना. 2014 वर्सा अमेठीत राहुल गांधी कडेन हारले उपरांत 2019 वर्सा तिणे ताका 55,000 मतांनी हारावन जैत मेळयले. 2024 वर्साचे वेंचणुकेंत आपली सुवात तिगोवन दवरपाचो तिचो हेत आसा. भाजपातले म्हालगडे राजकारणी राजनाथ सिंग उत्तर प्रदेशातल्यान लखनौ मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतले. लखनौचो 2 फावटी निवडून आयिल्लो खासदार सिंगान पयलेच खेपे 2009 वर्सा गाझियाबादातल्यान लोकसभेत प्रवेश घेतलो. 2014 वर्सा तो लखनौ गेलो आणि तेन्ना सावन तो ही सुवात सांबाळटा. लोकसभेच्या कार्यकाळा पयलीं सिंगान उत्तर प्रदेशात राज्यसभेचो खासदार आणि आमदार म्हणून काम केल्ले.
उत्तर प्रदेशातल्या कैसरगंजात लैंगिक त्रासाच्या आरोपामध्ये आपला बापूय ब्रुजभूषण सारण सिंग फाटी सरल्या उपरांत भाजपाचो करण भूषण सिंग लढो दितलो. सध्या उत्तर प्रदेशाच्या रेसलिंग असोसिएशनाचे अध्यक्ष आशिल्ल्या करणाचेर नवी उमेदवारी आसून लेगीत सत्ता बापाय कडेन उरल्या अशी टिका आसा. निमणे मुंबई उत्तरात भाजपाचो केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल मतदानात पदार्पण करतलो. भाजपाचे दुसरे उमेदवार वळेरेंत जाहीर केल्ल्या गोयला कडेन काँग्रेसीचे भूषण पाटील हांचे मदीं सामनो जातलो. हाचे आदी ही सुवात भाजपाचो वरिष्ठ फुडारी गोपाल शेट्टी हाचे कडेन आशिल्ली, जाणी 2014 आनी 2019 वर्सात जिखून घेतिल्लो. इतले उच्च दर्जाचे उमेदवार आशिल्ल्यान लोकसभा वेंचणुकेचो 5वो टप्पो म्हत्वाचो आसतलो अशें दिसता. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. गोय तशेंच संवसारभर फामाद आशिल्ल्या बांबोळेच्या खुर्साचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. हजारांनी भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन खुरिसाचो बेसाव घेतलो. बांबोळेचो खुरीस हो एक मागण्यांचो जागो. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक साबार आंगवण्यो करतात आणि तांच्यो मागण्यो लेगीत पुराय जातात. आयतारा बांबोळेच्या खुर्साचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. पळयात काय भक्तिमय खीण. खुर्साची परब आमी मनयता तेन्ना आख्खे गोंयकारांक आमी फेस्ताची उनुनीत पोरगी दिता. हो अजपांचो उत्सुऱ्यांचो खुरीस आमकां स्फूर्ती दिता. आमी दिसा दीस परतो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करू. सगळ्यांक फुलांच्या खुर्साच्या फेस्ताची परबी आयज आमचो होली शायनचो आसा फुलांचो खुर्स आसा तेजो सगळे आमी फेस्त आवडटा आनी गोंयभरांतले सगळे समाजाचे लोक जे आसा ते हांगा जमता आनी एक खूब पवित्र स्थान आसा. कारण कितें आमी मागणी करता ह्या फुलांच्या खुर्सा कडेन ती मागणी पुराय जाता. ही आयज सगळ्यांची जी हे आसा काळजांतल्यान लोक हांगा मागणी करपाक येता आनी ती मागणी पुराय जाता. म्हणून हे फेस्त सामकें फामाद आनी म्हाका दिसता अशेंच आमी एकचारान आनी एकवटान हे फेस्त मनोवपाक जाय, वांगडात आसपाक जाय आनी सगळे आमी पळयता भावीक आतां सकाळच्यान सुरवात जाल्ली ती सांज पर्यंत कंटिन्युअसली आसतले. तशेंच आतां जे मीस आसा ते सोंपलेले आसा, अशी सांजेच्या वेळारूय मीस आसा. सो हे आमी समाजाक सगळ्यांनी एकठांय जावन हो फुलांचो खुरीस जो पवित्र स्थान आसा हेजो मान राखून आमी हे फेस्त मनोवपाक जाय. फुलांचो खुरीस हो खूब महत्वाचो आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतीच न्हू आख्या गोंयभरांत. कारण एक सगळ्यांकून पवित्र स्थान आमी मानता हो फुलांचो खुरीस आनी सगळे धर्माचे आनी सगळ्या समाजाचे लोक जे आसा ह्या फुलांच्या खुर्सा कडेन मागणी करपाक येता आनी ती मागणी पुराय जाता. ही खूब खूब आमकां भावार्थाची गजाल आसा आनी ही भावार्थाची गजाल म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघानूच न्हू आख्या गोंयभरांत जेन्ना आमी हे सायडीन पासार जाता जावं ते साऊथ गोंयचे जावं ते नॉर्थ गोंयचे सगळे लोक हांगा फुलांच्या खुर्सा कडेन मागणी करपाक येता. आमी माजोर्डासून येयले आनी आमी जायते बाबाक भुरग्याक लागून मागताले. आमी हिंगा जायती पाटी हिंगा पास जाता थिंगा रोजाय पळयताले. आमगे मागीर जायत वर्सांनी एक भुरगो जालो मागीर तो भायर पडून गेलो सांग. आनी एक जालो तोय 5.5 महिन्याचे भायर पडून. मागीर एक वर्सान मागीर आनी एक बाप जाला आमगेलो. जायती मागताली आमी हिंगा. मागीर आतां आमगे आंगड आनी बाप जाला. आतां ताका 1 वर्स जायन गेला. हय आतां खुशी आहा एकदम खुशी आसा. देवाक मागतालो ते आमकां भुरग्यां लागून एक देणे फाव केल्या पुरो तो जायते जाणां भुरग्यांचेर देणे आनी कसली कामाची गरज बी आली जाल्यार बांबोळेचो खुरीस दिता आनी कामां सगळ्यांची जातात बरी करून. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गार्डियन एंजल एससीन युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नाक हारायलो. 2-1 अशा गोल फरकांनी ही मॅच सोंपली. लोटले मोंतीर खेळामळार जाल्ल्या 10वी लोटले पंचायत करण सर्तीन गार्डियन एंजल एससीन युनायटेड क्लब वेर्नाक 2-1 अशा गोल फरकान हारायलो. एससीसी लोटलेन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. एक फुटबॉल टूर्नामेंट which is known as a talent hunt tournament. Yet inter-village tournament वरवीं जायते players आयज गोवा प्रोफेशनल लीग तेजपुरी आय लीग जावं ISL हांगा खेळटात. आनी म्हाका दिसता आयज हे 2 टिमीचे मदले जायते प्लेयर आसतले जे गोवा प्रोफेशनल लीग जावं फुडें आय लीग तेजपुरी ISL खेळटले म्हणून बिकॉज I can see a lot of good talent here and this is one opportunity for the youngsters especially.
आज मुझे लगे हांगासर आमचो बाब चार्ल्स who is also the coach of Cesar Goa and also Goa team जायते वर्सान finally पावला म्हजो बरो इस्ट बाब चार्ल्स तुका देव बरें करूं म्हणटा and I'm sure in this village जायते बरे players आमकां पळोवंक मेळटले with the help of Charles. I think you all should utilize him as he is one of the ex-footballer and now as a coach. And I'm sure Goa can produce a lot of good footballers in the future. I wish both the teams in the second half all the very best. You have displayed a good brand of football and may you continue displaying the good brand of football and may the best team win. Thank you so much. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. IMDन 21 मे मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयला. फाटल्या कांय दिसा सावन वीज आनी गडगड येत असताना फुडल्या सप्तकात ही परिस्थिती चालूच उरतली अशें IMD सांगता. 20 आनी 21 तारखेक येल्लो अलर्ट दिवनय नव्या सप्तका भितर सरताना आमी चड पावस पळयतले. चडशा वाठारांनी मळब दगाळ उरतले जाल्यार कांय वाठारांनी हवामान उश्ण आनी दमट उरतले. गडगडाची शक्यताय, गडगड्याक विजेचोय सांगात मेळटलो. पावसाची परिस्थिती आसून लेगीत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 34 आनी 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. तशेंच IMDन बोट धन्यांक दर्यांत वचचे न्हय असो सल्लो जारी केला. सोमार मंगळारा येल्लो अलर्ट, जायत्या सुवातांनी गडगडपाची शक्यताय. 25 मे मेरेन हलको पावस पडपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 34 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.